जाता पूण हेजे चिंता गांवचे तर म्हाका दिसता मार्केटान येताय पूण हे केन्ना पळय दिसता क्लिननेस आसूं जाय हें पळयात संवय जाल्लो लोक काडटा दिसता हेजेर लक्ष घाल माय बाबा फीश कटींग जे कितें कितले रेट करूंक जाय बंद केलें म्हण लोकांक त्रास जाता न्हू फीश कटींग बंद करतली न्हू म्हणना पण ताका रेट जी आहा न्ही कटिंगाची ती तुवें ताका एक रेट दिवची कितले जाय तितले रेट मारता ते आमी ताका फक्त फायन घालता सीज करता आनी आमी फायन घालता म्हणजे फायन कितली पर्यंत घालता आमी पयलीं ताका 100 रुपीज घालताले आतां आयज आमी 500 घातले आतां आज 500 घाल्या तांकां मागीर आनीक कितले सादारण आज तुका अशें मेळ्ळें की प्लास्टीक वापरपी खूब जाण मेळ्ळे म्हणजे ही तुमची मोहीम सदांच चालू आसता पण तुमी मागीर समज जर आयकत ना जाल्यार ताजेर कितें एक्शन घेतात आमी हो आमचो प्रोसेस चालू दवरताले सीज करपाचो आमचो चालू दवरताले 500 रुपया 100चे तुमी 500 केल्या आनी हे जावनूय जर करना जाल्यार कितें फुडलो विचार कितें हे हो प्रोसेस आमी चालू दवरताले म्हणटा आयज तुमी पळयलें हिंगा मुन्सिपालिटीन स्पेशल ड्रायव्ह केला प्लास्टिका खातीर हे बरी गोश्ट पूण एक दीस ड्रायव्ह केलें काय ना दुसरे दिसा हिंगा प्लास्टीक पोतयो विकता त्यो रोखडेच दिसची पडटा हे ड्रायव्ह जें आहा तें बरें जावपा जाय हिडन ड्रायव्ह जावपा जाय केन्ना त्या उद्देशान कळतले बाबा कितले जाण प्लास्टीक दितात नुस्तेकार आनी तेच बरोबर आमची लोकांची जबाबदारी आहा प्लास्टीक लेस यूज करपाचें तुमी घरासान घेवन येवंक जाय आमी मार्केटान येतना आनी आयज मार्केटान पळयल्यार तुमी पळयलां दाखयलां कितली हळशीक आहा ती हांवें नुस्तेकारांक विचारलां ते वयल्यान कळटा की जे क्लीन जे करता ते ओन्ली एंड ऑफ द डे आतां तूं मदल्या टायमार येयशी पळयल्यार सगळें रॅप जाल्लेलें आसता मार्केट म्हणल्यार जातलें हांव कितें म्हणटा हिंगा कंटिन्युअस मॉपिंग जावपाक जाय रॅप जाल्ल्या कारणान मनीस निसरता हांव निसरला कितले पावटे पडला पासून मार्केटान आनी जाणटी मनशां आसता तेंची कितें जातलें एम्प्लॉय करचो जो दीसभर मॉपिंग करता सो मार्केटूय क्लीन उरतलें एनवायरमेंट बरें उरतलें मार्केटान तें नुस्तें आमी खावपाची वस्त म्हणल्यार ती बरी नितळ आसूंक जाय मार्केटूय नितळ आसूंक जाय सो हांव म्हणटा एक मनीस एम्प्लॉय करचो एंड ऑफ द डे केलें हें जायना कित्याक मार्केटान उदीक हें पडत रावता जावं आयसाचें जावं नुस्तें घेवंक वयतना